स्पीकर सर, कमर्शियल टॅक्स ह्या डिपार्टमेंटाचेर आमी रेव्हेन्यू कलेक्ट करपाक कमी पडले अशें म्हणटा. हांव सांगता स्पीकर सर, कमर्शियल टॅक्सचो इन्क्रीज 500.53 crores जाला, विच इज एन 9.2%. पयलीं आशिल्लो 5438.01 crores in 22-23 आनी 5938.54 in 23-24. इन्स्पायर्ड रिडक्शन इन वॅट जावन सुद्दां हो आमकां इन्क्रीज मेळ्ळा. There is no any outstanding under the GST regime. The tax compulsory जो आसा पळय आमी घेता. स्पीकर सर, आमी हाजेर हे सांगता आसतना हांव दोन गजाली. फाटलो जो हे आशिल्लो पळय न्ही 20.63 crores इज रिकवर्ड फ्रॉम द लास्ट इयर बाय फ्रीजिंग द बँक अकाउंट्स ऑफ द डिफॉल्टिंग वॅट डीलर्स. स्पीकर सर, हाज्या भायर 18.14 crores of rupees इज रिकवर्ड फ्रॉम द वन टायम सेटलमेंट स्कीम एज पर द Gratipos Act 2023. Speaker sir, which is in Goa recovery of the areas of tax, interest, penalty and other dues through the settlement of 2023 schemes. Speaker sir, total 4,176 online application received for the OTS, where OTS खातीर आयली, तितून आमी 18 कोटी रुपया रिकवर केले. स्पीकर सर, ह्या स्किमीचो जो आहा पळय न्ही, खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्या जाणांनी फायदो जो आसा ह्या स्किमीचो गोंयकारांक खूब मोठ्या प्रमाणात फायदोय जो घेतलेलो आसा. स्पीकर सर, रिगार्डींग द वॅट ऑन पेट्रोल हो 21.5% आसा आनी डिझल इज 17.5% आसा. कर्नाटक आनी महाराष्ट्र ह्या दोनूय राज्यां पेक्षा आमी कमी आहा. कर्नाटकांत पेट्रोलाचेर 29.8% आसा, डिझलाचेर ऑलमोस्ट 18.44 आसा. महाराष्ट्रांत तो 25% प्लस 5.12 रुपीज लिटर असो आसा आनी 21% डिझलाचेर आसा. त्या ती गोंय राज्य जे आसा पळय न्ही त्या दोगांयच्या पेक्षाय कमी आसा. स्पीकर सर, आमी 28.29 crores ऑफ द वायोलेशन ऑफ द वे बिल्स प्रोविजन रिटर्न डिफॉल्टर्स हांच्या कडल्यान आमी कलेक्ट करपाक शकले. त्या खातीर हे डिपार्टमेंट खूब बऱ्या पद्दतीन आपलें काम जें आसा पळय न्ही हें करपाक लागलेलें आसा.